2 दीस आधी सभापतीने एक एलिगेशन केले तुमच्याच मिनिस्टराचे की करप्शनाचे थोडे एलिगेशन केले. आज तुम्ही अशें आयकूंक येता की मुख्यमंत्र्या बरोबर तांकां घेवन बसले. एक्झॅक्ट कितें कारण आसलें, कितें वाद जाला तेंचे मदीं? कांय ना, कशें आसा की पयर जेन्ना हें जातकच हांवें म्हणलें की तो आमचो घरगुती हें आसा, आमचेच सगळें. आनी तेन्ना म्हजेर कांय लोकांनी क्रिटिसिजमूय केलें, पण कारण ते ऑपोजिशन ते करतले, तातूंत म्हाका कांय दूख ना आनी सुखूय ना. आज आमी आमचे, कारण फायनली वेगवेगळी पोजिशनां जरी आसलीं आसत तांची, जाल्यार फायनली ते पार्टीच्या सिंबॉलाचेर निवडून आयिल्ले आमदार. त्यामुळे आमदार ही पयली क्रायटेरिया आसता, आनी तेच्या नंतर मागीर वेगवेगळी पोजिशनां आसता. कोण मंत्री जाता, कोण सभापती जाता. आनी ताका लागून आमी हो वाद हें आसूं जायना म्हणून हांव मुख्यमंत्र्याच्या घरा, शासकीय बंगल्याचेर, सरकारी बंगल्याचेर, महालक्ष्मी, थंय आज दोगूय जाण आयिल्ले. आनी हांव आनी मुख्यमंत्री आमी चोवूय जाण बसून आमच्या हातूंतल्यान हो विशय आमी सोंपयल्लो आसा. कितें विशय कितें म्हूण तेंचो? काय विशय म्हणजे वाद जो आसा तो पब्लिकली असो कित्याक हें करता, त्यामुळे मिसअंडरस्टँडींग जें कितें आसा तो विशय आमी सोंपयलो. सो आज सोंपलो सगळो. आज सोंपलो अशें.